एसीबीन लाच घेतना रंगे हात धरिल्ले म्हापशेच्या एलडीसी मीना तुयेकाराक अजून अटक करूंक ना आनी निलंबितूय करूंक ना। घडणुकेक 3 दीस जाले, पूण झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणपी भाजप सरकार करप्ट अधिकाऱ्यांचेर सादी निलंबनाची पसून कारवाय करूंक अनमनता। येरादारी संचालक म्हणटा ते एसीबीच्या रिपोर्टाक रावल्यात। मंगळारा एसीबीचे टीमीन मीनाची चौकशी केली। उसकयतीचे घरा वचून घराची झडती घेतली। अजाप म्हणल्यार स्टिंग ऑपरेशना वेळार कागाळ करतल्यान इन्वर्ट केल्ले पेपर कचेरेंतल्यान गायब जाल्यात। आरटीओतल्या करप्शनाचेर झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणपी पर्रीकार सरकार आनी ताचे येरादारी खाते अजूनय हालचाल करिना। म्हापशा आरटीओतली ही एलडीसी मीना तुयेकाराक फायल पास करूंक लाच घेतना सोमारा एसीबीन रंगे हात धरिल्ली। 3 दीस जाले, अजूनय अटक जाल्ली ना। येरादारी खात्यान तिचे सादे निलंबनूय केल्ले ना। येरादारी संचालक म्हणटा ते एसीबीच्या रिपोर्टाक रावल्यात। मजगतीं स्टिंग ऑपरेशन करतल्या भुरग्यांच्यो आरटीओ कचेरेंतल्यान फायली गायब जाल्यो। ते एलडीसीचे घराची झडती घेवन जाली, मात एसीबीची चौकशी फुडें वचना। आरटीओतली कामां करपाक आपूण वेले अधिकाऱ्यांच्या दबावाक लागून लाच घेताली म्हूण मीना तुयेकारान एसीबीक जबानी दिल्या। हे अधिकारी अजूनय म्हापशे आरटीओ कचेरेन त्यो फायली आनी डॉक्युमेंट हाताळटात। म्हापशेचे हे आरटीओ कचेरेंतले दुकाना सयत म्हापशेची आरटीओ एजंटांची दुकानाय प्रुडंटान दाखयल्ले स्टिंग ऑपरेशनात एक्सपोज जाल्ली। मात फाटले 3 दीस एसीबीचे तपासाची गती पळयल्यार एक्टिंग दिसता। येरादारी खात्याचे पावण्यार एक्शन कांयच दिसना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वाळपयचे पुलीस ट्रेनिंग स्कुलान नाका आशिल्ल्यो गजाली चल्ल्यात आसत जाल्यार दाखयात, आपल्याक तरी कांयच दिसना। नवो आयजीपी सुनील गर्गाची ही उतरां। आयजीपी म्हूण मंगळारा वाळपय पीटीएस आनी वाळपय आनी दिवचलचे पुलीस स्टेशनाचे ताणें इन्स्पेक्शन केलें। पीटीएसाची दशा प्रुडंटान वर्सां फाटीं एक्सपोज केल्ली, मात आयजीपी गेलो तेन्ना सगळें चकाचक आशिल्लें। पीटीएसा भोंवतणचे वण्टीचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला, ती करून घेता म्हूण आयजीपी उलोवन गेला। वाळपयचे पुलीस ट्रेनिंग स्कुलान टॉयलेटी फाटल्यान सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशना वेळार मेळिल्ल्यो। हे स्टिंग ऑपरेशन फाटले जुलयान केल्लें। पीटीएसान मोठ्यो पाट्यो जातात, बेशिस्त कारबार चल्ला म्हणपाची गजाल तेन्ना एक्सपोज जाल्ली। पीटीएसाक उदकाची लायन सारकी ना, थंयचे बॅरकांची दशाय प्रुडंटान दाखयल्ली। पीटीएसा भोंवतणी राखणें वणत नाशिल्ल्यान ते गोरवां सुणी धरून सगळ्यांक उक्ते म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। वर्सा उपरांत नवो आयजीपी थंय इन्स्पेक्शनाक पावलो तेन्ना ताका भोंवतणची वणत सोडल्यार सगळें वेवस्थीत दिसलें। पुलिसांक विचारून पळय जाल्यार आयजीपीचें इन्स्पेक्शन खंय सरप्रायज न्ही, थंयचे अधिकाऱ्यांक आपूण येवपाचो आसा म्हूण कल्पना दिवनूच इन्स्पेक्शन केलां। आयजीपी थंय पावलो तेन्ना सगळें वेवस्थीत आशिल्लें। प्रुडंटान पीटीएसाच्या परिस्थितीचेर आयजीपीक विचारलें। तो म्हणटा पीटीएसान बऱ्यो वायट कितेंय गजाली चल्ल्या आसत जाल्यार दाखयात, आपल्याक तरी तसलें कांयच दिसना। तुमी जाय जाल्यार परत स्टिंग ऑपरेशन करात आनी दाखयात, तशें कितें आसल्यार कारवाय करता। पीटीएसाचे भोंवतणची वणत बांदपाचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला म्हणूनय तो उलयलो। अभी आपने बिना रोक टोक के सारा देखा है। आपने कहीं देखा सिगरेट, दारू, कहीं भी देखा आपने? कोई सिम्टम देखा हो, खाली बोतल देखा हो? नहीं, वो ऐसा कोने में रहता है। हमने एक बार स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो दिखाया था। आप अभी जाकर के स्टिंग ऑपरेशन करो, कोने में यू आर फ्री, जा सकते हैं, कहीं भी जाओ आप देखो। सो ऐसा नहीं है, बट यस अगर कोई ऐसा अगर आया जैसे आपने कहा स्टिंग, तो वी विल टेक करेक्टिव मेजर्स डेफिनेटली। रिटर्निंग वॉल नहीं है, डेफिनेटली रिटर्निंग वॉल होना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रपोजल है ऑलरेडी रिटर्निंग वॉल का। कुछ देखा भी है आपने, पीछे रिटर्निंग वॉल बनी भी है, आगे भी हम कुछ बाउंड्री वॉल का प्लान है हमारा। लेकिन जहाँ तक बाहर जाने की बात है तो ये परमिशन लेके जाते हैं, टाइम टू टाइम रोल कॉल होता है इनका। आयजीपीन दिवचल आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे इन्स्पेक्शन केलें आनी लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। येता ते शुक्रार आनी शेनवारा कांपाल इंडोर स्टेडियमार पश्चिम विभागीय बॅडमिंटन सर्त जाता। गोंया सयत 5 राज्यांतले बॅडमिंटन प्लेयर सर्तीन वांटो घेतले। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडाचे खेळगड्यांक गोंयचे खेळगडे बरेपैकी आव्हान दितले म्हूण गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाचे अधिकाऱ्यांक विश्वास। We have got good players this time and hopefully Goa should reach the finals if all goes well. We are staging the state championship for 4 cups, the Rahim Tullah Cup, the Chadda Cup, the Narang Cup for junior boys and Shafi Qureshi Cup for junior girls. The scheduled matches will be 10 o'clock on Friday will be the inauguration. Saturday morning 10 o'clock again we will have women's and girls finals, and boys and men's finals would be played in the afternoon session. Goa team
in the men's, we have Mr. Pankaj Naik. He is our captain. Pratik Mahajan, Floyd Araujo, Sharmad Mahajan, Navneet Nasnodkar, T. Krishna, and Govind Navelkar in men's. In women's, we have Anura Prabhudesai, Anushka Kuvelkar, Pranjal Chimulkar, and Anjana Kumari. Junior boys, Tejan Falari, Sanat Kamath, Ashrun Gautam, Krishnan Falari. And junior girls, Anura Prabhudesai, Anushka Kuvelkar, Pranjal Chimulkar, and Neha Sarkari. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.